केली आणि सांगितले की बीजेपीच्या अध्यक्षाचेर आम्ही कंप्लेन फायल करतले बिकॉज ही हॅज डन ग्रॉस व्हायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ती कंप्लेन आम्ही आज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर नॉर्थ गोवा रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर हाका ही कंप्लेन आता आम्ही दिल्या. ताजे उपरांत आम्ही पुलीस स्टेशनात वचून PI कडेन एक कंप्लेन फायल करतले. आफ्टर दॅट वी विल गो अँड फायल द कंप्लेन विथ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आल्तीन and one copy we are sending to the election commissioner, election commission, निर्वाचन भवन, न्यू दिल्ली. आता आमचे लीडर श्री राहुल गांधी ऐतिहासिक शिव तीर्थाचेर पळय जी महासभा जाली जंय लाखांनी लोक आयिल्ले थंय राहुल गांधीन उल्लेख केलो की हिंदू धर्मा भितर एक शक्ती आसा. आता हिंदू धर्मा भितर रामायणूय आसा आणि महाभारतूय आसा. आता रामायणा भितर रावणाची शक्ती आशिल्ली आणि भगवान श्री रामाची शक्ती आशिल्ली. महाभारता भितर पांडवाची शक्ती आशिल्ली आणि कौरवाची शक्ती आशिल्ली. राहुल गांधीन कितें सांगले भाशणा भितर की आज असत्याची शक्ती या मोदीच्या फाटल्यान आसा. तो ताणें लोकांक उलो मारलो की सत्याची शक्तीन आता लागीं येवचें पडटलें आणि या असत्याच्या शक्तीक भायर काढून उडोवचें पडटलें. म्हाका दिसता कदाचित सदानंद तानावडेक फक्त रावणाची शक्ती आणि कौरवाची शक्ती आहा म्हणून ताका दिसता आसतलें. काय ताणें सांगचें की हिंदू धर्मा भितर ह्यो शक्त्यो ना, श्री भगवान रामाची शक्ती ना, काय हिंदू धर्मा भितर रामायण आणि महाभारत ना. आमच्या लिडरान जो उलो मारिल्लो तो या येता त्या लोकसभेच्या इलेक्शनान सत्याची शक्ती म्हणल्यार श्री भगवान रामाची शक्ती रामायणातली आणि पांडवांची शक्ती महाभारतातली ही एकठांय येऊन या सरकाराक या असत्याच्या मुखार पळय हें चल्लां पळय हांकां हें गरज धाडटा. आता आमी वील फायल अ कंप्लेन विथ PI and from there we will go to Altin with the chief electoral officer and one copy we will mail to the chief election commissioner because कितें आसा आज BJP कडे जी तांणी आश्वासनां पळय दिल्ली न्ही ती एकूय फुलफील जाली ना. म्हणून लोकां भितर कन्फ्युजन क्रिएट करप, लोकांक कन्फ्यूज करून उडोवप आणि खंय तरी डेलिबरेटली म्हाका दिसता हेट्रेट लोकां भितर तयार करप. आमचे श्री राहुल गांधी लिडर जे आहा काँग्रेस पक्षाचे एक हेट्रेट तयार करपाचो हो एक प्रयत्न चल्ला. राहुल गांधीन खंयच नारी शक्ती किंवा महिला शक्तीचो हो वापर केलो ना. आता ताणें काल सांगलें न्ही चॅलेंज एक्सेप्टेड. आता आमी तिका सांगून आयल्या की दिस हॅज टू बी यू आर द रिटर्निंग ऑफिसर, देर हॅज टू बी अ फेअर इन्क्वायरी. बोथ द जी शिव तीर्थाचेर जे भाशण जालें ते पब्लीक डोमेनान आसा. जे ताणें ब्रश जुमला पार्टीच्या ऑफिसान बसून पळय जो ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो तो या काढून पळोवचें आनी म्हाका दिसता हाजेर सक्त कारवाई जावपाक जाय. आनी असले लोक जे धर्माचो मिसयूज करून लोकांक मिसगायड करतात, लोकां भितर एक हेट्रेट निर्माण करपाचो जो प्रयत्न करता तो बंद जावपाक जाय. आमचे लिडर्स जवळपास 4000 किलोमीटर चल्ले की हे पळय हांचे असत्याचे पळय धोरण जे चल्लां जातून लोकांक मिसगायड करून हेट्रेट तयार करपाचो जो प्रयत्न चल्ला हो बंद जावपाक जाय. आनी ह्या फावट गोंयची जनता ह्या भ्रश जुमला पार्टीच्या सरकाराक जे तांचे नरेंद्र मोदीचे जे सरकार आहा हेका हुमटावन हे कमळ पळय चिखलांतल्यान हुमटावन काडून भायर उडयतले ही म्हाका खात्री आसा. आमी जो चीफ ना आमी कंप्लेन फायल केल्या मेमोरंडम फायल्ड अ कंप्लेन एंड वी हॅव आस्क्ड फॉर अ थरो इन्व्हेस्टिगेशन. वी हॅव सायटेड ऑल द सो तिणें सांगला की जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे जे गायडलायन्स आसा तातूंत वी वील स्टडी आनी दीस डजंट फिट हेट सुप्रीम कोर्टान सुद्दां सांगिल्लें मरे हेट स्पिचीस करपाचें ना म्हणून. सो हे लोकां भितर हेट निर्माण करता. आमी थंय सांगला की हाका इमिजिएटली ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावन ताका मुखार आनी असले जर परत जर केल्यार बॅन करून उडोवपाचो. नाका असले हेट निर्माण करपी. आमी गोवा म्हणटा पीस लविंग स्टेट मरे हे अर्थाचो अनर्थ करतात.
सो असल्या लोकांक बॅन करून उडोवपाचे. अरे ताणे वचून गोंयभर लोकांक पयलीं सांगपाक जाय जे तांणी फटींग आश्वासनां दिल्लीं ताच्या मोदी सरकारान ती कितली फुलफील जाली ते उलया मरे तुमी. तुमचो रिपोर्ट कार्ड दवरा मरे. जे आमी प्रश्न विचारिल्ले मुख्यमंत्र्याक 24 प्रश्न ताचेर कांय ना उत्तर. फक्त वचून लोकां भितर एक माहोल तयार करप की लोकां भितर मिसगायड करप, लोकांक कन्फ्यूज करप आणि हे करीता. गेल्ली 10 वर्सां हे लोकांक कन्फ्यूज करीता. विकसित भारत प्रोग्राम स्टार्ट केला की नाही हाजेर म्हाका दिसता आज इलेक्शन कमिशनान ऑलरेडी तांकां सांगलां की ते करचे म्हणून. सेम कंप्लेन आमी काल फायल केल्ली. वी हॅड फायल कित्याक हे विकसीत भारताच्या निमतान गव्हर्नमेंटाचो प्रोग्राम घेवन लोकांक हे लॉलीपॉप दाखोवपाक सोदतात. अरे तुमी विकसीत 2047 जे करपाक सोदता, अरे जे गोवा विजन डॉक्युमेंट 2035 जो केल्लो तो ह्या सरकारान कित्याक इम्प्लिमेंट करूं ना. गेल्ले आतां 2-2.5 वर्सां जाली. पणजेचो नागरीक आज तळमळटा मरे स्मार्ट सिटीच्या नांवान. तो कसले विकसीत करपाक सोदता तुमी. तुम्ही प्रधानमंत्री काढून मडगांव शेडीक पेंट मारून थंय तुम्ही 120 कोटी रुपया खर्च जाले ते शेडीक पेंट मारपाक. ते 120 कोटी रुपयान ताका जर हाडून थंय जर तांणी ढोल वाजोवन आशिल्लो जाल्यार आज केलो व्हडलो बस स्टँड जाता आशिल्लो ते 120 कोटी रुपयान. हाजेर सरकारान पयलीं उत्तर दिवचें मरे. हांगा हांचे कडेन पयशे ना लोकांचे सोशल वेलफेअर स्किमी अंडर पे करपाक. जो काल पयर सदानंद तानावडे उलयता. अरे जे महिला सशक्तीकरण महिलाचो तूं थंय उल्लेख करून आमी हें केलें तें केलें उलयता. तूं पयलीं गोंयच्या महिलेक उत्तर दी की तुजे लाडली लक्ष्मी अंडर ज्यो स्किमी आहा त्यो कित्याक पेंडींग आसा इतलीं वर्सां. जे गृह आधाराचे पयशे येवपाक जे ते कित्याक येना टायमार ताजेर उलय मरे. सरकार आता सध्या 2000